प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजून आपल्या अपोस्तलांक मिसांव दिवन धाडले. आमकां जोण एकल्याक आमचे मिसांव दिल्ले आसात. दर एकलो क्रिस्ती पाटलावदार आसा ताका एक मिसांव आसा. एक इंडिविज्युअल कसो खासगी आमचे मिसांव, वो एक समुदाय कसो कम्युनिटी कशें आमकां मिसांव आसा. भाव भयणीनो, आयज आमी जायत्या जाणांनी आमचे मिसांव फुडें व्हेल्लें दिसती पडटा. एक एकलो एक एक भाशेन आपलें मिसांव फुडें व्हरता. हे मिसांव फुडें व्हरता ते आमच्या गोंयांत आयज आमी नदर मारीत जाल्यार आयज वेगवेगळे तरेचे मनीस आमकां दिसती पडटा. एके वाटेन कोण पर्यावरणा पासत आपलें मिसांव फुडें व्हरता. दुसरे वाटेन ह्या दिसांनी पॉलिटिकल मिशन चालू जाल्लें आसा, प्रचार सुरू जाल्ले आसा. दुसरे आनी कोणा पासत आपले मिसांव करतात. आपलें कांयच ना पूण दुसऱ्या पासत ते वावरतात. सगळे तरेची मिसांवां ह्या दिसांनी आमी जरी तर बारीक पडत जाल्यार आमकां दिसती पडटा. देवाच्या उतराचेर जरी तर आयज आमी नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येताच असले मिसांव आदींतावन चालू आसा. आनी वेळा वेळार काळा काळार देव आपणाक जाय तांकांय विचून काडटा. भोव करून जेन्ना मनीस जांकां विचून काडलेले आसात ते आपल्या मिसांवांचे भायर सरून व कुशीन सरून वावर करतात. म्हणजे देवान दिल्लो वावर करचे बदलेक आपणाक जाय तसलो मनशांचो वावर करतात. तेन्ना अशें घडटा. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत वेलें वाचलां. वाचप धाकटेंशें, पूण ह्या वाचपा फाटल्यान जो बॅकग्रावंड आसा तो आमी जाणा जाल्यार बरो. जेरोबोआम हो राजा आसलो. आनी जेरोबोआम म्हणटा तो राजा केन्ना जाल्लो? तो राजा जालो सोलोमोन पादशाच्या उपरांत. आनी सोलोमोन पादशाय आमी जाणा देवाचो एक खेरीत आपुरबायेचो गॉड्स फेवरेट म्हणल्यार जाता. दावीद पादशाया फाटल्यान सोलोमोन पादशाय व्हड पादशाय. पूण सोलोमोन पादशाय जेन्ना पातकान पडलो, निमणे म्हणल्यार ताणें आपणाचें जे देवा वाटेन आसलो तो कुशीन सरून मनशाच्या वस्तूंनी भितर सरलो, जायत्या वायटांनी पडलो. तेन्ना देवान ताका कुशीन काडलो. आनी जेरोबोआम म्हणटा तो ताचो एक ताच्या कुडांतलोय न्हय पूण ताचो एक वावराडी म्हणल्यार जाता, वो ताचो एक सेवक म्हणल्यार जाता. ताका देवान विचून काडलो. आनी हो जेरोबोआम म्हणटा ताका देवान आबिजा म्हणटा त्या प्रवाद्या वरवीं ही भासावणी केल्ली. दावीद पादशाया सारको जाव. दावीद म्हज्या सेवका भाशेन जरी तर तूं जालोय जाल्यार तुका जायत्या देण्यांनी भरतलो. दावीद म्हज्या सेवका भाशेन जरी तर तूं जायत जाल्यार तुका जायती राजवट फावो जातली आनी तुजी नामना सदांच उरतली. ही देवाची भासावणी आसली ताका. पूण जेरोबोआम आपूण राजा जाल्या उपरांत ताका इस्रायलाचो राजा केलो. म्हणजे 10 कुळां जी आसली ताचो ताका राजा केलो. पूण आपूण राजा जाल्या उपरांत जेरोबोआम आपणाक जाय तें करूंक लागलो. आनी हातूंतली एक वस्त म्हणल्यार प्रवादी ताणें विचून काडलो. आयज जे वाचपान आमी आयकलां, आमाजियान आमोसाक सांगलें. हो आमाजिया म्हणटा तो एक प्रवादी, देवाचो प्रवादी न्हय पूण जेरोबोआम राजान आपणें प्रवादी म्हणून मुखार धाडलेलो. जाल्यार देव विचून काडटा आमोसाक. आमोसान सांगलां आपूण कोण तो. हांव प्रवादी न्हय आसलो, न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत, पूण हांव एक सादो मेंढरां राखणो आनी रुमोड पडयतालो. ह्या साद्या मनशाक देवान विचून काडलो प्रवादी जावंक, कित्याक जांच्या हातान देवान पदवी दिल्ली, जांचेर देव पातयेल्लो, तांणी घात केलो, ते घातकी उतरले. तेन्ना देवान आमोसाक विचून काडलो. आनी आमोस बेतेल शारान हें देवाचें उतर परगडटा. बेतेल शारान हो राजा जेरोबोआम राजा आसलो आनी ताचो प्रवादी आमाजिया. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता तें आमाजिया आमोसाक म्हणटा, आरे प्रवाद्या चल, जुदाच्या प्रांतान पळून वच आनी थंयसर तुजें प्रवादीकपण चलय. जुदाच्या प्रांतान म्हणल्यार इस्रायलाचे 2 भाग जाल्ले. एक वाटेन 10 कुळां, ताका आमी म्हणटा इस्रायल, जाल्यार दुसरे वाटेन आसलें जुदा. 2 कुळां आसात तीं जुदाची. जाल्यार भाव भयणीनो, हें जावन आसलें थंयसर राजकारणी
वो पॉलिटिकल सिट्युएशन आनी असल्या ह्या संदर्भान देव आपल्या प्रवाद्याक धाडटा सांगपाक मन बदलात नवसरणी करात जिविताची इतलें की हो आमोस प्रवादी आमाजिया प्रवादी आपलें जिवीत बदलतलो नवसरतलो म्हूण आस बाळगिता जेरोबोआम राजा जो आसा तो आपलें मन बदलतलो नवसरणी करतलो म्हूण रावता पूण कोटा जेरोबोआम तशें करिना आपल्या वायटानूच रावलो ताचें निसंटन जालें आमाजियाय जाका प्रवादी म्हूण जेरोबोआम राजान दुखडलेलो ताणेंय तशेंच केलें आपणाक जाय तें केलें जिवीत बदलूंक ना ताचेंय निसंटन जालें भाव भयणीनो हें आयज जरी तर आमी आमच्या संदर्भान हाडलें जाल्यार आयज पळयात नदर मारून देवान पदवी दिल्ले जायते मनीस आसात सुरवात करता आसतना आयज जे पदवेदार आसात आयज आमचे राजवटकी चलयतात खंय आसले धाकटे आसले किरकोळ आसले देवान तांकां व्हडले केले आनी आयज तांच्या हातान पदवी आसा तेन्ना आयज आख्खो संवसार आपणाच्या हातीन आसलेल्या भाशेन ते करतात जाल्यार तांची गोत कसली जातली काय हें आमच्यान समजूंक जाता तांची गोत दुबाविरेत ह्या जेरोबोआम राजा भाशेन जातली कांयच न्हय आसलोले तांकां इतले वयर देवान पावयले आनी त्या देवाचेर आड वचून आपणाचें मिसांव फुडें व्हरतात देवाचें न्हय जेरोबोआम राजा जे गरीब दुबळे आसले विधवा आसल्यो आदले राजा जे आसात तांकां ते असल्यांक चड मान दिताले तांची काळजी घेताले तांकां सांबाळटाले पूण जेरोबोआम राजान अशें करपाचेंच सोडलेलें आयज आमचे राजा जे आसात आयज आमचे राजवट चलयतात ते आयज गरिबांची कितली सेवा करतात गरिबांचें कितलें पडलेलें आसा वो गरिबांक कुशीन काडून जे कोण गिरेस्त आसात जांचे लागीं दुडू आसात वो जांच्या लागीं आयचे पॉलिटिकल सिट्युएशन चलोवपाक जाता इलेक्शन कॅम्पेन चलोवपाक जाय तितले दुडू दिवपाक जाता तांची कितली सेवा करतात ते भाव भयणीनो हें पडत जाल्यार तांचो शेवट पावला हें आमच्यान समजूंक जाताच आनी वय प्रवादीकताळ्यान हांवूय म्हणटा तांचो शेवट लागीं पावलो तो कोणाच्यान आडावंक जावचो ना जाल्यार हें प्रवादीकपण जिविताचे नवसरणेक आपयता जरी तर आमी राजा जाल्यार नवसरणी कर साल्वार जातलो म्हणजे तुज्या हातान जरी तर पदवी आसा तूं जरी तर आयज प्रायम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर वो कसलोय मिनिस्टर तूं जरी आयज एक आमदार तुज्या हातान पदवी दिल्ली आसा वो तूं घडये एक कावन्सिलर वो एक पंचायत लिडर जाल्यार तुज्या हातान पदवी दिल्ली आसा जरी तर देव सांगता तें तूं करिना जिवीत बदल नाजाल्यार निसंटन लागीं पावलें तुजें हें जाणा जावचें वो जरी तर तूं एक सेवक बेसतो तांच्या खाला वावर करता पूण तुजी पदवी वेतली तुजें काम वेतलें तुवें इलिगल केलां तें सांपडटलें वा आनी कितें जातलें म्हूण तूं अंडर प्रेशर जें सारकें न्हय तें करता आनीक एक पावटी ह्या ह्या दुसऱ्या सेवकांचो उगडास कर जे पदवेक लागून कितेंय करूंक तयार आसले निसंटन जालें असल्यांकूय शिटकावणी जिवीत बदल नाजाल्यार तुजें निसंटन लागीं पावलें जे कोण प्रवादी जाल्ले आसात आयज जायते जाण प्रवादी आयिल्ले आसात ते हेर सगल्या प्रवाद्यांक म्हणटा कोण ट्रेटर आसा कोण फटकिरो कोण फटयता हे ते डिसायड करतात खोटे प्रवादी मुखार चल्लेले आसात आनी घडये जे भाशेन जेरोबोआम आपणाचे प्रवादी मुखार दुखडटालो तशें जांच्या हातान पदवी आसा तांणी आयज हे प्रवादी दुखडलेले आसात सगल्यांक निटायेर घालपाक घडये भोंवतात पूण आपणाचें जिवीत खंय आसा कित्याक आपूण अशें करतात हें चुकलोलें आसात जाल्यार असल्यांकूय शिटकावणी जिवीत बदलात नवसरणी जावं दी नाजाल्यार तुमचें निसंटन लागीं पावलें भाव भयणीनो हें मातशें तीख जालें जाल्यार दुसरे वाटेन मिसांवाचे बाबतीन दुसऱ्या वाचपान आयज आमकां भाग्यून पावलो एफेजकारांक चीट बरोवन सांगता तुमी विचून काडलेली परजा देवान तुमकां खेरीत मोगान विचून काडल्या आनी हें मिसांव जें तुमच्या हातान दिलां तें बेस्तें चालतें न्हय देवान खेरीत भाशेन विचून काडून संवसार रोजचे आदीं तुमकां हें मिसांव दिल्लें तें तुमकां फुडें व्हरूंक विचून काडल्यान जाल्यार जेजू क्रिस्ता बराबर जेजू क्रिस्ताक चिटकून रावून ताका आमचो गुरू म्हूण मानून घेवन आमी वावर करूंक जाय
आनी अशें जरी तर आमी करतले जाल्यार आमकां म्हायती आसपाक गरज जेजून कितें केलां, जेजू कोण, जेजून अशें कित्याक केलें, हाची आमी इल्लीशी म्हायती घेवपाक भोव गरजेचें. भाव भयणीनो, हें जावन आसा आमचें खासगी मिसांव जें बागेवन पावलू आमकां उलो मारता. आयज जायत्या जाणांनी आपलें खासगी मिसांव मुखार व्हेल्लें आसा आनी आमची तरणाटी पासून मुखार सरलेलीं आसात. कालच्या दिसाक जरी तर तुमी न्यूज पेपराचेर वाचलां यूथ रायज, जाल्यार ह्या तरणाट्यांनी तातूंत म्हणलेलें आसा यूथ शूड रीड टुडे, वाचून पळोवपाक जाय, जाणा जावपाक जाय. हो जो डेटा जो आसा आमकां दिल्लो आसा तातूंतल्यान भितर वचून जाणा जावपाक जाय, इंट्रस्ट घेवपाक जाय. हें तांचें एक खासगी मिसांव आपल्या राज्या पासत, दुसऱ्या पासत. जाल्यार हें मिसांव फुडें व्हरता आसतना जेजून 12 जाणांक आपयले, तांकां तयार केले आनी पाठयले, दोगांक धाडले. आयच्या शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो आमी आयकलां. आनी जेजू धाडटा तेन्ना बेस्तो कोणाक धाडिना. तांकां ताणें मेळ्या ओत्म्याचेर पदवी दिली, तांकां दुसऱ्यांक जीं कोण बरीं नात तांकां बरी करपाची पदवी दिली, तांकां ताणें उलोवपाची पदवी दिली. परगोटणी भाव भयणीनो, हे आपोस्लांनी म्हणूंक जातालें आमी आमच्या जिवितान जें कितें जियेता तातूंतल्यानूच जेजूक परगट करता. आयज आमचे मदलीं जायतीं जाणां क्रिस्तांवां अशें म्हणटा माय लायफ इज विटनस टू जिजस. म्हणल्यार हांव कोणाक वायट करिना, हांव कोणाचेंच पाड घालिना आनी हांव हुंयच इंटरफियर जायना. हें बरेंशें उतर, इंटरफियर जायना हांव. म्हणटच हांव म्हज्या जिवितांतल्यान हांव म्हजें मागणें करता घरा लागीं, हांव म्हजे शेजाऱ्याक कोण आसा गरीब आसत जाल्यार तांकां आदार दिता, हांव म्हजें डोनेशन दितां, सगळें ओगेपणान करता. परगोटणी म्हणटात ती सगळी ओगेपणान जायना. तो एक भाग आमच्या जिविताचो, म्हणजे जें कितें आमी खासगी ओगेपणान करता तो एक भाग. जाल्यार दुसरो भाग आसा तो समुदायीक भाग. आनी समुदायीक भाग म्हणटा थंयसर उलोवपाक गरज. तूं कितें जाणा आनी तूं कितें करता तितल्यान पावना. जेजूच्या नांवान हे आपोस्ल भायर सरले आनी जेजूच्या नांवान तांणी प्रवचन केलें. ह्या 12 आपोस्लां उपरांत मागीर 72 जाणूय वयतले शीस जेजूचे आनी तेय उलयतले जेजू विशीं, जेजूची बरी खबर, देवाच्या राज्याची बरी खबर तेय उलयतले. आयज उलोवप्यांची गरज आसा. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हाचे विशीं पब्लीक हियरींग जालें. कितले जाण जायते रेजिस्टर जाल्ले स्पिकर्स आसले, तातूंतले थोड्याच जाणांक उलोवपाक मेळ्ळें. सरकारान घडये फटयले, वो जी एजन्सी आसली तांणी सगळें नाका जाल्लें केलें आनी जे कोण उलोवपाक सोदताले आनी आपलें मन मुखार हाडूंक सोदताले तांकां बंद केलें अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. आवाज बंद केलो, ताळो बंद केलो. पूण जे कोण उलयले जाता ते भाशेन आपल्या वावरा पासत, आपल्या राज्या पासत आनी बरेपणा पासत उलयले. उलयल्या बगर कळना, देखून उलोवप गरजेचें आनी हेंच ह्या आपोस्लांनी केल्लें, उलयले. भाव भयणीनो, आयज आमी कितलीं जाणां कितें उलोवपाक गरज आसा, जें सारकें आसा, सोत आसा, उलोवपाक तयार आसा आमी. आयज घडये सोशल मिडिया आमच्या हातान आसा. आयज आमचे मदलीं जायतीं जाणां हे सोशल मिडियाचेर जायत्यो वस्तू घालतात, उलयतात एके भाशेन आपल्या बोटांनी वा आपल्यो मॅसेजीस धाडून. इलेक्ट्रॉनीक डिजिटल आमी उलयता. कितें उलयता आमी, कसलें उलयता आमी, जाणा जावन उलयता काय नकळो जावन उलयता. वा आमकां जायते पावटी पडलेलेंच ना, जाता जाल्यार आनी किल्लो उजो पेटोवपाक आमी तयार. उजो उजो म्हणीत आमी उजो पेटयत रावले जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमी चिंतपाक गरज कितें उलयता हितून, कितें बरयताय थंयसर. जाणा जावन, म्हायती घेवन आनी ताची सारकी खबर घेवन घालताय जाल्यार बरें आसा. पूण जरी तर बेश्टेच आनीक कोण तुका प्रवादी करता, तुका कोण ढुकट्टा, हें मोड तें मोड, देखून तूं म्हणटाय खबर पासून नासतना चोतराय. हाची झट्टी दिवची पडटली, हाचें निसणटोन लागीं पावता. तर भाव भयणीनो, आयज मिसांव जेजून जें आपल्या शिसांक दिल्लें तें आमकांय दिलां. आमी विचून काडलेलीं. आमच्या बावतिजमान आमकां जण एकल्याक विचून काडल्यात प्रवादी जावंक. हे जे कोण पदवेन आसात ते आमकां प्रवादी करिनात. ओ जे कोण राज चलयतात तांच्यांनी आमकां पाठोवंक जायना.
दुबाविरीत आमकां वेगवेगळ्यो झुट्टे जोरी तर आसात आमच्या राज्या पासत त्यो करूंक जाय, पूण जें कितें चुकीचें आसा तें करूंक आमकां तांच्यान पाठोवंक जायना. जाल्यार देव आमकां पाठयता, जेजू आमकां पाठयता, जाल्यार आमी खऱ्या मनान मुखार सरुया, जेजूक चिटकून रावया, जेजूचें मिसांव समजून घेवया, वाचुया, म्हायती घेवया. आनी हे भाशेन जें कितें आमच्या मिसांवान आमच्या खासगी जिविता पासत, आमच्या घोराब्या पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत जें कितें आमी करूंक जाय तें भियेनासतना करूंक देवाचे कृपेन फुडें सरुया.